वंदन करो जीवाने आमची समर्पित आराधनानी वंदन करो जीवाने आमची समर्पित ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवाने आमची समर्पित आराधनानी वंदन करो जीवाने आमची समर्पित ये पवित्र तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवाने आमची समर्पित आमचे समर्पित हालेलुया 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 जैसे स्तुति जैसे महिमा जैसे हालेलुया हालेलुया Sacramentando जराशा मंगळाची सू तुझे समोर आम्ही सगळं संगाता जमल्या
तुझे मुखार आमी दिंबेर आसां, तुझे मुखार आमी भक्तीपणी आसां. कारण ह्या पूर्ण थळाक, ह्या पवित्र जाग्याक आयिल्ल्या आमी एकच उद्देश घेवन तुजे सरशी आयल्या. तुजे समोर आयल्या तुका मेळोंक, तुजो अणभव करूंक, तुजी गटाय जोडूंक, तुजी बेसांवां जोडूंक ह्या पूर्ण तळाक आमी आयल्या. भगवान जुजे वासान सांजुजे वासान तुका दिंबेर पडून नामान केलो. कारण तूं ताचे संगाता आसलोय. तसो तूं आमचे मुखार हजर आसाय, आमचे थंय हजर आसाय. तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी प्रणिपात करता, तुका आमची जिवीत आमी भेटयता, तुका आमची कूड आमी भेटयता. पगार भाव भयणीनो, हो जावन आसा पवित्र वेळ, ही जावन आसा पवित्र घडी, हो जावन आसा पवित्र जागो. आनी ह्या जाग्यार आयिल्ले आमकां सुमेसाक जेजू ताचो अणभव दिता. जेजू ताचो इल्लोसोपणी आमचे थंय ताचो अणभव असो इल्लीची झळक आमकां दिता. ती घेवंक आमी तयार जावया. विविध जाग्यार जावन आमी हांगा आयल्या. विविध माध्यमांनी जेजूक सभाव सणा आमी आराधन करता. हर एका शुक्राच्या दिसा ह्या पवित्र थळार भगवान जुजे वासाक नोवेन आनी तशेंच जेजूक आराधन चलता. कारण जेजू आमकां बेसांव दिता जुजे वासा मुखांत. देखून पयल्या सुवातेर आमचें जिवीत आमी ताका भेटोवन दिवया. विविध जाग्यार आमी येता आसतना, विविध कडेन वेता आसतना सभाव संगती आमच्या मोतीन घेवन, सभाव घडिता आमच्या जिविताची घेवन, सभाव बेजाराय आमच्या साद्या जिवितांत घडची घेवन आमी पवित्र तळाक हांगा आयल्या. देखून पयल्या सुवातेर आमी जेजूकूच समर्पण दिवचें. सगळें आमचें जिवीत जेजूक ह्या वेळार समर्पण दिवंक जाय. कारण तो सगळ्यांचो राय जावन आसा. तो सगळें जाणा आसलो जावन आसा. देखून आमी जेजूक समर्पण दिवया. मोगळा जेजू, तुका आमी समर्पण दिता. आमचे सगळे जिवीत तुका आमी समर्पण दिता. ह्या संवसारी जिवितांत विविध संख्या मध्ये आमी आसा तुका कळीत आसा. विविध घडीत मुखांत तुजो अणभव तूं दिताय. विविध कश्टा मुखांत आमी आसा. सगळे आमी तुका समर्पण दिता. जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचें जिवीत, आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमचें कुटाम, आमचे कूड, आमच्या कुडीचे विश्व, आमची बोगणां, आमची दूख, आमची बेसराय, आमचो संतोष, आमचें काम, आमचें मुखलें जिवीत, फाटलें जिवीत सगळें आमी जेजूक ह्या वेळार समर्पण दिवया. जेजूच्या पांयां तळ आमी भेटोवया. ह्या जाग्याक आयिल्ल्या ह्या वेळार सगळी आमची वाटावळ, सगळें आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवन दिवया. जेजूक आमी समर्पण दिवया. जांपो आमचे थंय पिडा शिडा आसा. विविध पिडे शिडेंत आमी कश्टात आनी जेजू कळीत आसा. परत आमी आमची पिडा शिडा, आमच्या कुडींत आसलेली पिडा शिडा, ल्हान ती जावं दोस्ता जावं आमकां सदांनीत ती पिडा आमकां दोस्ता. सदांनीत आमी त्या पिड्येची चिंतना करता. त्या पिड्ये खातीर विविध वैजांक, डॉक्टरांक आमी मेळ्ळ्या. विविध वखद आमी घेता. जावं आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत आसलेली पिडा ह्या वेळार जेजू समर्पण दिवया. जेजू ती कळीत आसा. परत पूण आमच्या जिवितांत जावची घडितांत जेजू सांगूंक आमी हांगा आयिल्ल्या.
या पवित्राला काही उद्देश जावन आसा जेजूक आमची जिवीत सांगाजे जेजूक आमचे कश्ट सांगाजे आमची पिडा शिडा सांगाजे देखून आमच्या कुडींत आसलेली पिडा शिडा आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजू कडेन आमी सांगया तुका हांव समर्पण दिता ही पिडा सोसूंक धैर्य गटाय आनी सगळे गुण करूंक ताच्या त्या जेजूक आमी आमची पिडा भेटोवन दिवया समर्पण दिवया पूण दिव्या जेजूक आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबांतल्या सकट सांद्यांक जेजूक आमी समर्पण दिवया हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक तांचे नांव काण जेजूक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत आसली वडिलां कुटुंबांत आसली आमची भुरगीं कुटुंबांत आसली आमची तरणाटी आनी कुटुंबांत आसले आमची भाव भयणीक आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजूच्या पांयां तळा आमी भेटोवया आनी सांगया जेजू आमचे कुटुंब आमी तुका समर्पण दिता आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक आमी तुका समर्पण दिता जावं आमची भुरगीं वा आमचे तरणाटी वांगड्या वाटेर आसात वा काही कारणांत तांकां आमी जेजू समर्पण दिवया जेजूक आमी तांकां भेटोवया तांचे बसून प्रत्येक तरान मागता आसतना तांकां जेजूक आमी समर्पण दिवया समर्पण दिवया जेजूक आमचे काम आमचो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक विविध काम आमी करता जावं कश्शेचें काम जावं विविध ऑफिसांत आमी काम करता वा विविध वृत्ती आमकां आसा हे सगळे जेजूक आमी समर्पण दिवया सभापटी कश्ट जातात सभापटी पंतावण मेळटात सभापटी आमच्या कामांत आमकां चॅलेंजीस मेळटात सभापटी आमच्या कामांत कडेन आमकां आयकोंक मेळटा दुसणे मेळटात सभापटी आमकां बेजाराय जाल्या हे सगळे आमी जेजूक समर्पण दिवया जेजूच्या पांयां तळा आमी भेटोवया जेजूक आमी समर्पण दिवया सगळो संवसार ताणें रचलो संवसार ताकाच समर्पण दिवया ह्या संवसारांत हजारो मिलिया करोडा लेखान लोक आसा मनीस आसात कश्ट जातात सबार लोक कश्ट जातात सबार भुरगीं कश्ट जातात सबार युवा जाणां कश्ट जातात विविध संगत ह्या संवसारांत घडोवन आसा जेजू सगळ्यांक कळीत आसा आमकां कळीत ना पूण जेजूक तें कळीत आसा ह्या वेळार सगळो संवसार आमी जेजूक भेटोवन दिवया ह्या संवसारांत जावची घडयता जेजूक आमी भेटोवन दिवया ह्या संवसारांत आसचे कश्ट प्रत्येक जाण ह्या संवसारांत आसचें खोटेपण कितें आसा हें जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजू नितळ करता जेजू गुण करता जेजू खोटेपण पयस करूंक शकता जेजू खोटेपण सगळें ताच्या पवित्र रक्ता मुखार तो नाश करूंक शकता देखून आमी जेजूक समर्पण दिवया ह्या सगळो संवसार उबे रावया आमी समेस आनी सगळे आमकां परत जेजू समर्पण दिवया गावून गीत सगळो जेजूक समर्पण दिता जेजूक समर्पिता कुशेंचरा ओपसिता सदांच मोकर ताचेर पातयेर ताचेच थंय हांव जियेता सर्व सांदिता आमच्या आतां आमी उबारया सर्व सांदिता सगळोच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता सर्व सांदिता सर्व सांदिता सगळोच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता संगत आमी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
समर्पण दिता आसतना आमचे उणेपण पाताक आमी वळखूंक कसा देखून दिंबेर आमी पडया आमचे पातकाची दूख आमी दवरूंक आसा आनी जेजूक आमी जेजू तावन आमी बक्षांनी जोडटा आसतना तो आमकां बक्षिता जेजू मुखार आमी आसता आसतना नितळ आसूंक जाय आमी सक्कड पातकी जावन आसाव सुमया जेजू आमच्या जिवितांत विविध आमी उत्सवांनी आमच्या करण्यांत आमच्या चिंतनांत आमी पाताक केला आमी पातकी म्हण सक्कड आमी वळखून घेता जेजू तुजे मुखार सभापटी आमी आमच्या उतरांनी तुका दुखयलां हेरांक आमी दुखयलां सभापटी आमच्या करण्यांत आमी तुका दुखयलां आमच्या पेल्याक आमी दुखयलां सभापटी आमच्या जिविताच्या गडितांत तुका दुखयलां हेरांक दुखयलां जेजू तुजे आमी बक्षांनी आशेता तुजे बक्षांनी आमी मागता आमकां तूं बक्षी आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं पवित्र कर आमचें तें आसलें तें पाताक तूं धुवन काड आमच्या कुडींत आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आसलें तें पाताक तूं धुवन काड जेजू आमकां तूं नितळ कर जेजू जेजू तावन आमी बक्षांनी जोडून घेवचें आमच्या जिवितांत आसलें उणेपण पातकां जेजूक आमी सांगची ताचे तावन आमी बक्षांनी जोडचें आमकां लज नाका तो आमकां बक्षिता हेरां मुखार आमी व्हड जावंक न्ही बगार ताचे मुखार आमी कालते जावं ताचे मुखार आमी व्हड जावं ताचे मुखार आमी पवित्र जावं ताणें आशिर्वाद दिवंक आमकां गरज आसा देखून आमचे पातां आमी वळखून घेवया नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गांवच्या महिमा तुजी गांवच्या जेजू आमकां आपयता नितळ जावं जेजू आमकां आपयता पवित्र जावं जेजू आमकां आपयता ताच्या गोपांत ताच्या गोपांत धरता आसतना आमकां तो नितळ करता देखून गावया गीत जेजू आपयता मौनपणी दोळे आमचे दांपून ताच्या आपोवण्याक आमी उलो दिवचो ताचो आमी अणभव करचो जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां तो आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता तो आमची संगत आसता दुखाची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुखाची पुसता धैर्यान आमकां भरता जेजू लागीं आसा
गंचार गोळी उरोई तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोमाताल्या जेजू आपयता. बेगावया आमी आमचे आतां आमी परत बारयां जेजून आमकां बक्षिलां देखून ताका आमी अर्घ आनी होगळाप दिवया. अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू प्रणिपा तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. दायकन बशा आमच्या जिवितांत जेजून सबार बेसांवां दिल्यात. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां राखलां सांबाळलां. ताका आमचें जिवीत सगळें आमी समर्पण दिलें. ताचे तावन आमी बक्षांनी जोडले आनी हो वेळ जावन आसा. ताका आमी अर्घांनी होगळाप दिवचो. आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण आमी उडास करया. जेजूक आमी अर्घां दिवया. थोडो वेळ आमी मौन बशी आमचे दोळे आमी धांपया. जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांतय आमच्या युवाजनांतय आमच्या मलगड्यांतय केल्लें सगळें बरेंपण उडास करया. हर एका दिसा जेजू आमकां बेसांव दिता. हर एका घडये तो आमकां बेसांव दिता. हर एका सेकुंडाक तो आमकां बेसांव दिता. हर एका सेकुंडाक तो आमकां राखता. देखून हो वेळ आमी जेजून केलें सगळें बरेंपण उडास करचो. ताका आमी अर्घां दिवची. आमची जबाब जावन दी. अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्राक आमकां तुवें आपोवन हाडल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्राक येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू ह्या संवसारी जिवचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या मतीक तुवें समाधान दिल्ल्या खातीर आमकां विज्ञान वरांतले राखल्या खातीर आमकां कुटुंबांत जिवचे भाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां आवय बापूय फावो केल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी ताका जेजूक अर्घां आनी होगळाप दिवची. फुडल्यान आमचे उले आमी उलोवन संगीत वा काळजा भितरच आमी ते उले जेजू संगीता. सकड आमचे उले सांगाता गेल्या आनी गाव्यां गीत अर्घां जेजू तुका तुका दिल्ल्याक म्हाका. अर्घां जेजू तुका तुका दिल्ल्याक म्हाका. अर्घां जेजू तुका तुका दिल्ल्याक म्हाका. अर्घां तुका जावं होगळाप तुका जावं आतां आनी सदां.
Organ tuka sam hoglap tuka sam atani sada. Organ Jesu tuka stiliak maka. Baudum koso tuzo upkar zalai tu sodunda Napa somya tuzo ada Zamto zo pergotna Dekun arkandita Denyak tuja Swadi somya moja Dekun arkandita Denyak tuja Swadi somya moja Organ Jesu tuka silyak maka Organ tuka sa hoglap tuka sa atani sada Organ tuka sa hoglap tuka sa atani sada Organ tuka sumyan Jesus Oglap tuka sumyan Jesus. Oglap tuka sumyan Jesus Mahima tuka sumyan Mahima Jesus. tuka sumyan Jesus Hallelujah. Hallelujah 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 आम्ही बेगावियानी देवाचे उतर ऐकूनच्या पहिले पवित्रात्म्याचो आदार आमी मागया. पवित्रात्मा आमकां नितळ करता. पवित्रात्मा आमकां आमचे मदें आमचे थंय येता. आमचे थंय तो सदांच आसा आनी पवित्रात्मा जोडून आमी जेजूचो अनुभव करूंक शकता. देखून पवित्रात्म्याची गटाय, पवित्रात्म्याची ती सकत, पवित्रात्म्याची देणी, पवित्रात्म्याचो तो उजो आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत देवो म्हूण ह्या वेळार मागया. पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. आतां आमी उबारया. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कर, कृपेंदर, कृपेंदर. देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. सगळे स्पोर्ट तुमचे सगळे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत धाडलेले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सुम्या तुझे नांव काडल्यार देवसा सयत आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांतावन जगलांनी पडलेले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलो. पळया स्वरूप इच्छा आनी दुस्मानाचे सगळे बॉल्स पांयां तळा मस्सूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. देवाचे उतर हे. अकनी तुका क्रिस्ता. थोडो वेळ बसया.
सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे मुखार आसा आनी जेजूक आराधन आमी करता जेजूक मेळोवंक आमी ह्या पवित्र तळाक आयल्या ह्या वेळा आमी आयकलें तें देवाचें उतर थोडो वेळ आमी नियाळ करया सिसांनी येवन जेजू सरशी म्हणलें तें उतर सुमया तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात आमी म्हणया गे आपली सुमया तुजें नांव काडल्यार तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत सयत आमकां आमकां काल जातात काल जातात सुमया सुमया तुजें नांव काडल्यार नांव काडल्यार देवसार सयत सयत आमकां काल जातात आमकां काल जातात जेजूचें नांव जेजूच्या नांवाक वर्तें बोळ आसा जेजूचें नांव सिसांनी काडलें आनी त्या नांवाक देवसार काल जाल्लें बायबलांत सुमार 1200च्या वयर जेजूचें नांव आसा वा जेजू म्हणलें नांव वाचता जेजू म्हणलें नांवाचो अर्थ जावन आसा आरामीक भाशेन येशुवा म्हळ्यार गॉड इज सल्वेशन गॉड इज सल्वेशन देव जावन आसा सोडवणदार जेजू म्हळ्यार सोडवणदार म्हणून अर्थ जेजूचें नांव कोण उलो करता तो सोडवणदाराक उलो करता देखून आमी मस्तपटी जेजू म्हणा न्ही म्हणा गिना मस्तपटी आमी म्हणटा गिना जेजू म्हणटा गिना तर त्या उतराक बोळ आसा गी सिसांनी जेजू म्हणलेंत जेजूचें नांव काडलेंत देवसार धांवले देवसार कशें धांवले जगलांनी पडलेले बी पडोवन आपटोवन धरणीक आपटोवन गेले कित्याक म्हळ्यार जिजस वा जेजू येशुवा इतलेंच पावता त्या उतराक अर्थ आसा त्या उतराक बोळ आसा आमच्या त्या जिवितांत आमच्या उतरा मोल आसा तर जेजू तें उतर कितलें मोलादीक देखून आज ह्या पवित्र तळाक आमी आयिल्ले आसता आमी म्हणचे हर एक फावटी जेजू म्हणटा आसतना त्या जेजू म्हणल्यार उतरांत आमच्या जिवितांत बरें जायचें जेजूच्या नांवान आमी सगळें करीत जाय जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत जियेचें जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांतल्या गणितांक आमी अर्थ हाडीत जाय कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या नांवाक फक्त अर्थ आसा इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांत आमी एक उतर वाचता देवान सांगलें तें इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांत 49 अध्यायांत 16व्या वाक्यांत अशें वाचता तें जावन आसा हांवें तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या तलव्याचेर बरयलां देव म्हणटा हांवें तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या तळव्याचेर बरयलां कांतयलां आतां पळया जेजूचें नांव वर्तें जावन आसा ताच्या नांवाक सगळी पदवी आसा तेंच मातून आमचें नांवय जेजूच्या हाताचेर ताणें कांसयलां जेजूच्या हाताचेर ताणें बरयलां देखून आमी संतोश पावोंक जाय इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांत तें आमी वाचता देखून जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत आसल्यार जेजूचे नांवाक आमी मान दिता जाल्यार जेजूचें उतर जेजूचें नांव आमी जर आमच्या साद्या जिवितांत चलत्या जिवितांत उपयोग करता जाल्यार आमचें नांव जेजूच्या तळव्याचेर वा हाताच्या तळव्याचेर तो बरयता देखून आमी वचपटी जेजू म्हणून उलो करता पूण त्या जेजूच्या उतराक कितलो चड म्हत्व आसा त्या जेजूच्या उतराक कितलें बोळ आसा कितलें बोळ आसा म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलां
जेजूचें उतर आमकां जेजूचें नांव आमकां नितळ करता जेजूचें नांव आमकां घटाय दिता सिसांनी इतलेंच केल्लें जावन आसा आतां जुजेवास बागेवान जुजेवास जुजेवासान इतलेंच केल्लें जावन आसा ताच्या नांवान न्ही बघा जेजूच्या नांवान सगळें बरेंपण गेलें सिसांच्या जिवितांत आमी इल्लेशें पळयल्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी वाचता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ऊठ आनी सल तांणी नितळ करता आसतना वा गूण करता आसतना जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता ऊठ आनी सल जेजूच्या नांवान तूं बरो जा जेजूच्या नांवान तुजें घराणें बरें जावन जेजूच्या नांवान तुजें मागणी सगळें आयकून जेजूच्या नांवान तुका बेसांव मेळून जेजूच्या नांवान तुका दैव मेळोन दी जेजूच्या नांवान तुका कितेंय उणेंपण आसल्यार नितळ कर जेजूच्या नांवान सिसांच्या जिवितांत बगेवन सांजुचे वासाच्या जिवितांत ह्या जाग्यार येवन तो दिमी घालता कारण जेजूच्या नांवाक जेजूक तो घेवन आयिल्लो ताचे ती येवकरीस आसलो आनी त्या नांवाक तो दिमी घालता आनी कितें जाता अजाप जाता न्ही देखून जेजूचें नांव वर्तें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो थोडीं बायबलांतलीं उतरां आमी उसारची ते जावन आसा मार्काच्या वांजेलांतले 16वे अध्यायांतलें वाक्य जावन आसा म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी येत जाल्यार तांकां बादाक जावचें ना म्हजे नांवी ते सगळें करतले देखून आमी जेजूच्या नांवान हें सगळें करूंक आसा जेजूच्या नांवान आमी हेरांक ते मागोवंक आसा जेजूच्या नांवांक हेरांक भेट करूंक आसा जेजूच्या नांवान आमी हेरांक बरें करूंक आसा जेजूच्या नांवान आमी हेरांक बक्षूंक आसा जेजूच्या नांवान आमी हेरांक मोग करूंक आसा जेजूच्या नांवा खातीर आमी हेरांक वांटून घेवंक आसा सगळें आमच्या जिवितांत करचें कोणा खातीर जेजूच्या नांवा खातीर आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत असर्यां जाता मात न्ही हेरांच्या जिवितांत असर्यां जातात देखून परत आमी हें उतर उसारया तें जावन आसा सोम्या तुजें नांव काडल्यार म्हण्या सांगाता म्हण्या सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां काल जाता सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां काल जाता जेजूचें नांव वर्तें जावन आसा देखून एका भजन रुपार ताचे नांवाचें भजन आमी करया ताचें नांव आमी होगोळशया ताचें नांव आमच्या जिवितांत आमी गजोवया जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव सांगाता म्हण्या जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव जेजूचें नांव स्वादीक जावन आसा जेजूचें नांव सोबीत जावन आसा देखून आमी तें गावचें जावन आसा जेजू जेजू जेजूचें नांव स्वादीक नांव सोबीत नांव आमच्या काळजां गाजून आसा जेजूचें सोबीत नांव जेजूचें स्वादीक नांव म्हण्या आमच्या काळजां गाजून आसा जेजूचें सोबीत नांव जेजूचें स्वादीक नांव आमच्या मोनांत गाजून आसा जेजूचें स्वादीक नांव जेजूचें सोबीत नांव आमच्या कुडींत गाजून आसा जेजूचें स्वादीक नांव जेजूचें सोबीत नांव आमच्या कुटुंबांत गाजून आसा जेजूचें स्वादीक नांव
जेसूचे सारीक नाव जेसूचे नाव स्वादिक नाव सोबीत नाव जेसूचे नाव स्वादिक नाव सोबीत नाव जेसूचे नाव स्वादिक नाव सोबीत नाव जेजूच्या नावान सगळे आम्ही करूंक शकता जेजूच्या नावान देव सावधावूंक शकता जेजूच्या नावान पिडे सांगून करूंक शकता जेजूच्या नावान शांती समाधान दिवंक शकता जेजूच्या नावान सगळें जाता देखून आमी उबे रावया परत आमी जेजूक आनी होगलां दिवया ताचो संदेश आमकां ताणें दिला ताच्या नांवाची उडवीक ताणें आमकां फोव केला आमच्या हात आमी उबारया अर्गां तुका सुम्या जेजू संग्राम तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या नांवाचें संरक्षण आमी जडोवंक जाय ताचे नांवाक आमी सदांच होगडसूंक जाय ताचें नांव सदांच आमचें तें आसूंक जाय ताच्या नांवाचें संरक्षण जडसो वेळ जावन आसा ताच्या नांवाचें संरक्षण आमच्या कुटुंबांत जडसो वेळ जावन आसा ताच्या नांवाचें संरक्षण आमच्या जिवितांत वा कितेंय कोटेपण आसल्यार तें पयस करून ताचें नांवाचें संरक्षण जडसो वेळ जावन आसा किर्तन 90 आनी 1 मुखांत जेजूचें संरक्षण आमी जोडून घेवया किर्तन 90 आनी 1 वाचता आसतना ती उतरां तुमची करून घेयात हें किर्तन वाचता आसतना आमकां कितें जाय तें आमी जेजूक सांगचें विविध मागणी घेवन आमी आयल्या सबार जाणांनी मागोवंक सांगलां सबार कुटुंबाक मागोवंक सांगलां प्रत्येक तरान एका काजारी जोड्यान मागोवंक सांगलां कालच्या दिसा हांव एका हिंदू भावाक मेळ्ळो तो ताचें जिवीत म्हजे कडेन सांगतलो ताच्या जिवितांत खंय कामाक गेल्यार तो तें कामाक रावोंक जायना मस्त कामां ताणें बदलेली ताच्या हातांत कितेंच पयशे उरना म्हणटा तो ताचे बसत आमी मागया ताणें मागोवंक सांगलां विविध मागणी आमची घेवन आमी आयल्या हें 90 आनी 1 किर्तन वाचता आसतना आमची मागणी आमी जेजूक भेटोवया आमच्या कुटुंबा खातीर आमचे खातीर आमच्या पिडेस भावा भयणी खातीर विविध प्रसंगा खातीर ह्या वेळार आमी मागया किर्तन 90 आनी 1 देव राखणदार जो मनीस परमोन्नताच्या देवाच्या आस्व्यांत रावता आनी सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव
तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो. ताच्या पाकाट्या पंदां तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावाची ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपटेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक दणपारां नास करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. काळोखांत भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दणपारचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. तुज्या कुशीक 1000 जाण मरण पडटीत आनी तुज्या दाव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय. नश्ट्यांक कसली मजरी फावो जाता म्हूण तूं देखतलोय. कित्याक सवेस्पो तुजो आसरो परमण देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारून शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो तुजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून ताका हांव राखतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आंवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. लांब आंवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. जेजूस आशिर्वाद आमचे पडोवंक आमी मागता आसतना येद्या व्हडा म्हणलें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा साक्रामेंट साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा पोतलात नव्यो रीती आदार्या. सोलवोमेच्या अस्कत विश्व्या बावाताचे बळ देव्या. जशें बापा तशेंच पुता उवासांनी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान अर्सिता. तूं
codogancia spirita somasumi navarta. Amen. प्रार्थूया. देवा विची सकळमेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास्तुवे आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवण सफळ सदांच आमची ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी वास करताय ससनाच्या ससना. स्तुती तुझी करून हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकाराटून भेटेता वर्गा बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका. जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या. जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, नातालाच्या काळार आमी आसा. 2023च्या नव्या वर्साच्या पयले पोटी हांगासर सांत जुजे वास हाका मान करून आमी हांगा सांगता देवल्या. आयचो संदेश शुभ अर्थ मुखांतर आमकां लाभता. देवान सांगची ती उतरां जेजूच्या पोस्ताना वेळी. हो जावन आसा म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मांडवला. कडी सावन देवाक मांडवल्ल्या त्या सौम्य जेजूक वळखून आमी हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्या. हें सुसार देवान आमचे तावनी आमकां लाभोव दी. हर एकल्याकी हो जावन आसा म्हज्या मोगाचो पूत, हें जावन आसा म्हज्या मोगाचें दू. असले उतरां आमकां आयकुवचें बरें जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. आनी हें पवित्र बलिदान फवत बरें भेटोवच्या खातीर आमचे सर पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ मनान नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान देवाक मानव सारकें भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या अंतस्करणाची सर्ती आमी करया. आमी आदारिल्ल्या सर पातकांची खरी दुग्धन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरण सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरण वायट आदारून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकोळट कर. सोमिया काकोळट कर. क्रिस्ता काकोळट कर.
Krista kakulka Somia kakulka Somia kakulka प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजो देवासाक परजळीत मागण्या आणि दुबळेकायेची जिनी जियोन तुझ्या परजयक देखी बरे जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फाव करून मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजुआवन बरयल्या पयल्या पदरांतले वाचप. मोगाचे न्हू, जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. तो हो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलेलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलेलो. पवित्र आत्मोसू हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात, पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तेगांची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती. आनी ही तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत म्हणिना तो आपल्या पुता विशांत देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सोबें पूत जियेता ताचे सोबें जिवीतय आसा. जाचे सोबें पूत जियेना ताचे सोबें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. ससनाचें जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें. श्लोक. नवाड सोमयांक ए जेरुसलेमा. नवाड सोमयाक ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ए जेरुसलेमा, तुज्या देवाक नवाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. नवाड सोमयांक ए जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोवन तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसर जाता. श्लोक. नवाड सोमयांक ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नवाड सोमयाक ए जेरुसलेमा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. उदलते तांचे नेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बारका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता मायला तुका येसोम्या. त्या दिसांनी जुआवनो अशें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता.
बघून ताच्या वाण्याचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलाच्या नासरेतांतल्यान आयिल्लो आनी योर्दान न्हंयेंत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी आपणाचेर देंवन येतालो तो ताणें देखलो. सांगातास, तूं म्हजो पूत म्हाका मुखार, तूं म्हाका मानवलाय. हो एक थळय मळबातान ताणें आयकलो. देवाचे उद्धार हे वाकणली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मुखार भावान आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत सामार्क आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पवित्र स्नान घेवनचे एक दृश्य वा एक रूप आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या सुम्याच्या पवित्र स्नानांत 3 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन आसा जेजू जॉर्दान न्हंयच्या मोदेगांत उबो रावल्लो. दुसरें, पवित्र आत्मो पारव्या रुपार जेजूच्या वयर देंवन येवचो. आनी तिसरें, मळब उक्तें जावन देवाचें उतार आयकुचें. पवित्र त्रिनादीचें आजरपण आमी पळयता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. हे पवित्र त्रिनादीचें आजरपण फकत जेजू पवित्र स्नान घेतना आजर आसलें न्ही. हर एक बायशें, हर एक मनीस पवित्र स्नान घेतना, बाप्तिस्म घेता आसतना थंयसर पवित्र त्रिनादीचें आजारपण आसता. स्नानीक जुवांव ताचे सरशी आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक पवित्र स्नान दितालो. आनी हे पवित्र स्नान एक संकेतीक जावन आसलें. स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ताणें उक्तान सांगलें, पातकेची न्ही बदला, बरेची न्ही जियेया. आनी पवित्र स्नान एक संकेत जावन आसलो. हांव पातकेची न्ही सोडटा, बरेची न्ही आपणायता. जेजू सरशी वा देवा सरशी फाटी येता. आनी हर एकलो लोक ताचे थंय पातकेची न्ही सांडूंक, बरेची न्ही आपणाव म्हूण येता जाल्यार जेजू कित्याक पवित्र स्नान घेता म्हळ्यार एक सवाल. जेजू ते पाताक म्हळें नातल्लें. जेजू सर्गार्थावन देंवन आयिल्लो. जेजू देवाचो पूत. ताका पवित्र स्नानाची गरज नातली. पूण कित्याक जेजू पवित्र स्नान घेता? जेजू पवित्र स्नान घेता ताच्या पातकां खातीर न्ही, आमच्या पातकां खातीर. आमचे पातकाचे सैंब ताचे कर्ण घेवच्याक, मेळिल्ल्या मनशा ते मेळो मनीस जावन जियोवच्याक. त्या कारणा पासत ताणें मनशा रूप घेतलें. खंयच्याय रुपार ताका ह्या संवसाराक येवयत आसलें. पूण मनीस जावन मनशा पदे मनशाची जिणे जियोंक तो आयिल्लो जेजू मनशा बरी पवित्र स्नान घेता. आनी ह्या पवित्र स्नाना वरवीं ताचें मिसांव आरंभ जाता. जें कितें ह्या संवसाराक तो करूंक आयिल्लो, देवाचें योजन कितें आसलें, देवाचें मांडवळ कितें आसलें, ताचें पयलें मॅट जेजू पवित्र स्नाना वरवीं आरंभ करता. आनी आज जेजून घेवन तो पवित्र स्नान अनेका पवित्र स्नानाक वाट कर दिता. आनी तो पवित्र स्नान जावन आसा रक्ताचो पवित्र स्नान. जें कितें जेजून आज उदका वरवीं आमचें पातकाचें सैंब ताणें करून घेतलें, नाणे सरकार रक्तान आमची पातकां ताणें पुसून काडली.
आणि जिवंतपणा वरवीं ताणें आज घेतिल्लें पवित्र स्नाना वरवीं आरंभ केल्ले मिसाव संपूर्ण जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक व्यक्ती, हर एक बायशें पवित्र स्नान घेता आसतना एक मिसाव आरंभ करता, त्याने उगडास दवरचें. हर एक क्रिस्तांव व्यक्ती पवित्र स्नान घेता आसतना एक मिसाव आरंभ करता आनी ते मिसाव आमी सदांच मुंदवरचो आसा. फकत पवित्र स्नान घेतले दिसा आमी पवित्र जावचे न्ही, हर एका दिसा आमी पवित्रपणाची जिणी जियोंक आसा. पवित्र स्नान दिता आसतना थंयसर तेलाची थिरावणी करतात, तेलाची थिरावण करतात आनी हे संकेत जावन आसा. पवित्रान घेतिल्लो व्यक्ती एक प्रवादी, याजक आनी राई. आमी हर एकले प्रवादी, याजक आनी राई. एक प्रवादी जावन देवाचे उतर आमी हर एकल्या परगट करूंक आसा, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या जिणी सालींनी. एक याजक जावन भगेवंतपणाची, प्रामाणीकपणाची, नितीवंतपणाची जिणी आमी जियोंक आसा. आनी राय जावन दुसऱ्यांक आमी न्याय करूंक आसा, दुसऱ्या पासत आमी उबो रावंक आसा, सत आमी उखलून दवरूंक आसा आनी फुटी आमी सांडूंक आसात. आनी पवित्र दिता आसतना एक दोवो तुवालो त्या भुरग्याच्या बाळशावे दवरतात. कित्याक? कित्याक? सोम्या संगी ते बाळशे नवें जिवीत आरंभ करता, नवें साव आपणायता, आपणाचे पातका सायम बसून जेजूच्या नांवान पवित्र जिणी जियोंक आरंभ करता. नितळ निष्कळंक जावन जियोंचे एक संकेतीक जावन आसा धवे वस्तू. आनी तिसरें थंयसर वात पेटयतात. वात कितें दिता? उसवार दिता. आमचे जिवीत ह्या काळोखांत आसच्या, संवसारांत आसच्या, पथकांत आसच्या, कोटेपणान जियोवच्या व्यक्तीक एक उसवार तुमचे जिवीत जावचें. आमचेच जिवीत पथकांत आसचें, कोटेपणांत आसचें, काळोखाचें जिवीत जाय जाल्यार आमी कशें दुसऱ्यांक उसवार दिवचें? कोण पवित्र स्नानांत आमी बरी जिणी, पथकी जिणी जावन नवी जिणी, क्रिस्तांत जिणी जियोवची आरंभ करता. आयच्या वाचपांत निमाणे उतरांत 3 संगती आमकां आयकून बोलतात. देव बाप म्हणटा, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो पूत. वेळ लागी पावलो असो सर्वेस्पर देव सोम्याक एका स्त्रियेच्या गर्भांत ह्या संवसाराक धन दिता. एका कुटुंबांत तो जल्माता, एका कुटुंबांत तो व्हड जाता, आमचे बरे सामान्य व्यक्ती जावन तो जियेता. तशेंच आमी एका आवयच्या गर्भांत ह्या संवसाराक आयल्या कुटुंबांत आमी जियेता. मनशा मोदेगात मनशा सांगात आमी जियेता. आमकां आनी जेजूक असो फरक कसलो? जेजू कुटुंबांत जियेत आसतना आवय बापेक काल जावन तो जियेलो. मनशाक तो काल जावन जियेलो, दुसऱ्याचो नोकर तो जियेलो. आमी कशें जियोन आसा? दुसरें तो म्हाका मोगासो. कित्याक जेजू देवाक मोगासो जालो? कित्याक म्हळ्यार तो विधेय जावन जियेलो. सदांच तो बापाक विधेय जावन जियेलो आनी तो कितलो विधेय जालो की देवान ताका तितलो वंस उबारलो आनी सरका संवसाराचो राय राजवटकी जावन ताका नेमला. आमी संवसारांत जियेत आसतना आमच्या आवय बापेक, आमच्या सर्गेच्या बापाक कितले विधेय जाता आमी. आनी तिसरें, जेजू देवाक मानवलो. जेजू देवाक मानवलो. कित्या पासून तो मानवलो? जेजून ताच्या हर एका मेटांक देवाची खुशी ताणें केली. हर एका मेटांक ताचे वयर कितले विघ्न आनवार आयला रे, कितले कश्ट आयला रे, ताणें देवार तो सांगलो ना. देवाची खुशी ताणें केली. आमी कितली देवाची खुशी करता? देवाची कितली खुशी करता? जर तर आमकां इल्ली पिडा शिडा आयले जाल्यार, विघ्न आनवार आयले जाल्यार, सलवणी आमकां आयले जाल्यार आमी कोणा थंय धांवता? भटा थंय धांवता.
गल्मे पळयत हांव कित्याक म्हाका सूख मेळना म्हजी स्वप्नां पुंता पावनात म्हाका मागल्लें मेळना पूण जेसून तशें केलें ना मरणा पर्यंत कुर्सार उमकळटा पळयान आखरेचो थेंब पर्यंत देवाची खुशी ताणें मांडून हाडली त्या देखून तो देवाचो पूत देवा मुखासो देवाक मानवलो जर तर आमी पवित्र सांगितली हर एक व्यक्ती देवाचो पूत देवाचो मुखासो देवाचो मानवसो जायचे जाल्यार देवान जियेली जिणी आमी जियोंक आसा फातरापण भगवंत घंटा वेळा म्हणलें जेसूच्या नांवान एकलो सैतान पयस आसा खंडीत जावन जर तर जेसूचें नांव काडल्या पेक्षा ना सैतान पयस दवरता जाल्यार जेसूची जिणी आमी जियेल्यार कितलें बरेंपण जावंक ना ह्या संवसारांत पयल्यान पयलें मुच्यात वैयक्तीक जिणेंत मुच्यात कुटुंबांत मुच्यात भुरग्याचेंत मुच्यात समुदायांत मुच्यात सामाजीक जिणेंत कितलें बरेंपण जावंक ना जर तर आज बरें जायना जाल्यार हाका खरान कोण आमी सबार फावटी देवाक सवाल करता म्हाका मागल्लें मेळना म्हाका चिंतिल्ली जिणी जियोंक जायना म्हाका सूख ना संतोष ना कोणे मनी एक फावटी हांवें पवित्र स्नानान केल्ली पासावणी जियेलागी म्हळ्यार सवाल विचारलागी पवित्र स्नान घेता आसतना आज एकलें भुरगें पवित्र स्नान घेता पूण पवित्र स्नान घेता आसतना भुरग्याक कितें कळीत ना जावं पुरो आवय बापूय पोदोन मोदोन आमचे खातीर भासावणी दितात आमी गिन्यान आनी जानवयेन वाडून आयिल्ले बरेत दुसऱ्यान घेवचें पवित्र स्नान पळोवन आमचें पवित्र स्नान आमकां उगडास येता मात्र पूण ते उगडासाची जिणी आमी जियेता ओगी कदाळा हांव पवित्र स्नानाची जिणी जियेता तर खंडीत जावन देवा बापान उसारलेले उसार आमकां आयकतले सांजूचे वाज बाप देवाक मानवत आसली देवाक मेसवत आसली पवित्र स्नान दिल्ली भासावणी तो जियेलो तो देखून देवाक म्हाका आसोतो जालो ताच्या पोंशेताक आमी आयल्या ताची आशिर्वादां मागोवन घेवंक फकत ताचे आमी मागोवन गेला पावना ताची जिणी आमच्या जिणी जावन घेवंक आसा ताचे जिणी बरी आमी जियोंक आसा त्या मात खंडीत जावन आमी देवाक मेसोवची देवाक मानवली देवाची मोगाची देवाचो पूत देवाचे दूध जावन जियोंक साथ जाता ह्या कृपे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया थळार भुरग्याक वल्लायतात गे वय शुक्राराचें आसा गे वय पूण मिसा उपरांत पूण आज जेजूच्या पवित्र स्नानाचें परब आनी सांगाताच आमच्या मुडीप फिरगजेक हें पयलें बाळ आमकां लाभचें देखून उपकारी काळजान आनी जेजूच्या ह्या पवित्र स्नानाच्या फेस्ता वेळी पाद्र्याबांनी ताका तो जगतो नियाळ दिला देखून आमच्याय पवित्र स्नानाचो उडास आमी करया आनी ह्या संभ्रमांत हे भुरगें वांटो घेता आसतना ताचें जिवेत देवाक मेचवाल्लें जावं दी म्हूण मागया भुरग्याचे आवय बापूय पदन मदन तांणी मुखार येवचें दायकन मोगाळ भाव भयणी उबाय रावया आनी ह्या पवित्र स्नानांत आमी वांटो घेवया तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात नियाक तुमी देवाच्या पवित्र सभे कडेन कितें मागतात तुमी तुमच्या भुरग्याक नियाक पवित्र स्थान मागतात तर तुमचो कायदो हो बाबाटान ताका ल्हान व्हड करूंक अशें ताणें देवाची आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोको ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजातात ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक ताचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तुमी तयार आसात निया सगळे क्रिस्ती पज्जा संतोशान तुका स्वागत करता तिच्या नांवान हांव तुजे कुर्साची कूर काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडून देवा समर्पिता तशेंच म्हजे उपरांत ह्या जाक आनी तुजी आवय बापूय पदन मदन ती कुर्साची कूर काडटली
ह्या भुरग्याचेर आनी ताच्या आवय बापायचेर समेत संता भक्तांची मजत आमी मागया. तुमची जबाब आमचे पसत विनंती कर. भगेवन मोरये देवाचे माये भगेवन जुसे आमचे पसत विनंती कर. भगेवन जोन बाप्तिसा आम पसत भगेवन पेद्रो आनी पावलो भगेवन जुजे वास बसत विनंती कर. सगळ्या देवाच्या भगेवंतानो आमचे बसत विनंती करा. देव सभा विरोध प्रार्थन आणि पोविसानादी मागणी. सपदवेदारा आणि ससनाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी काडूंक आनी मनशा काळोखांतलो काडूंक तुज्या राजाच्या परजळीक उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुता तुवें संवसारांत धाडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतले सोडय तुज्या वैभवाचे मंदीर ताका कर आनी पवित्र ताचे ते बिडा करून क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. मगाळ भाव भयणीनो सपदवेदा देव उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव दिवंक आमी मागया. देवा तुज्या बेन संवसाराच्या कुणा वरवीं तूं विजमिता करताय आनी पवित्राची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा संवसाराच्या सुवे सयत पवित्रकाय सकत उदकान लाभाशी करूंक तुजो पवित्रत्व उदकाचेर वसतलो. देवा बुड्तेच्या उदकान नव्या जल्माचे रूप आमकां दाखयले अशें एकसांनी त्याच आगोनी जिविताचो नाश करून सुगनी जिविताक आराम दिलोय. देवा अब्रामाच्या संततेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासन उतरावन फाराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली अशें ह्या पबजेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा स्थान दत्ता जुवावन तुज्या पुता जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत स्थान दिलें आनी पवित्रत्म्यान ताका मागलो. तो कुफसावम काळटना आपल्या कडवळांतले रक्त सयत उदाश वशें केलें आनी आपल्या पुना जिवन पुणोवपाक सिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली. वसात आनी सगळ्या संवसारा परजा म्हजे शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवी पविसान दियात. तुज्या पवित्र सभेचे दिश्ट लाव दिश्ट घाल आनी सांज संस्काराची जर तिका उक्ती कर. तुज्या सारक्या वसलेल्या मनशान पगण्या बेळापणांत नितळ जावन उदकांनी पवित्रत्म्या नवें जिवीत घेवच्या पवित्रत्व हें उदक तुज्या पुताच्या कृपेन बरोव. बापा ह्या उदकाच्या जरींत तुज्या पवित्रत्म्या सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळी पवित्रानान क्रिस्ताचो मरण निकेपिल्यान ते क्रिस्ता नव्या जिवितांत क्रिस्ताचो पुना जिवन जावं त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. पवित्रान घेवच्या आदी देवसभा पाठ करप आनी भावार्थाची उत्साहणी आमी करची. सैताना तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्याक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक सपदवेदा बापाक सर्ग आनी प्रितमीच्या रस्त्यावर तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्तान सैकलो स्पूत आमकां मरयेतां जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जालो ह्या बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्या तुमी सत मानतात. पवित्रत्म्या कातोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचें पुनः जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो भावार्थ वस्त पवित्र सभेचो भावार्थ तो उत्साव आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भक्ता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आतां आमी सगळ्यांनी उत्सावलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान नियान पवित्रान घेवंक तुमकां खुशी आसा. निया हांव तुका पवित्रान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. पवित्रान मागणी.
देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सुडयला उदका आनी पवित्रात मेळवी नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र पबजेंत तुका स्वागत केला जेजू ताणें व्याजाक प्रवादी आनी वाय म्हूण मागलेलो तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सस्नाचें जिवी तुका मेळच्या तस्सो बाप तुका सडवणेच्या तेलान मागता. निया जो नवे वसना जालाय आनी क्रिस्तांतूं न्हेसलाय. ही धवी न्हेसोवन तुज्या क्रिस्ती वडवकेची कोण भायली कुणा जावं ती तुज्या सैव्या देव्यांच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान ससनाच्या जिविता पावो पर्यंत निबमोळ सांबाळूं. आमेन. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो आवय बापायन पदोन मोदनीनो हो उजवाड सदां चलतो सांबाळून तुमकां नेमल्यान ह्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उजवाड दिला. सुमी येता तेन्ना सर्गींच्या वाजां सगळ्या भक्तां बराबर ताका भेटच्याक उजवाडचे भुरगो कसे ते सदांच चलोवं आनी बावडताची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. आमेन. सुम्या जेजून बऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यान जीब दिली तशेंच तुकाय देवा बापाच्या मैमेक आनी वैभवान आपलें उतर आयकूंक घेवंक आनी बाबा तूं तो फावो करूं. आमेन. क्रिस्ता तें पवित्रान घेतल्यान ती क्रिस्ता न्हेसल्यान जय जय सर्वेस्परा. सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजांदींच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायन दाकांसर पिता तुका गुर्तो मोगासो एकोटासो बापा क्रिस्ता कोट प्रगती तूं आमकां. सांचे ओपून दिता तुका तुवेंच दिल्लें जिवीत आमचे गरज देणे तुजे पवित्र कर तर तुवेंच पाटयले काण गे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजांदींच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. मनाखाली मैमेक आमच्या नका पवित्र सगळ्याच्या दावाक सर्वेस्वर म्हणून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपल्या प्रजगती सांज देवासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कळतेपणाचे साधन जिवीत तुका भोवमान वालय. हे शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षांनी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यान तुझ्या सेवका सांजुच्या वासा पासत आम्ही तुका दिन वाचताव भावार्थाच्या आणि मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त तो संगात सोडून खालतेपणाच्या आणि दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पळय सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मगान चळयता आणि त्याच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नचो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुता भक्ता संगाती आणि सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा संतोषान उल्हासान तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit darbaraso सर्वेस करतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय उसर्गी तुका जय जय बाबा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणां मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारावतले हें म्हज्या उडासा करात भावार्था सगोड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही भरकता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वची बी तसो उंडो आनी सर्वणाची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी सरेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा कडेन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमिल्ल्या सर्व भक्तिकांची घरांनी रावन ह्या पुणतळांतून बरेपण जोडूंक आशिवच्या आनी आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतल्या ह्या नेणट्या बाळाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता हांव कारमरिये देवाचे मये संगती जुजय तिचो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत सुचेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. हो जावन आसा म्हाका म्हज्या मोगाचो पूत हांव ताका मानवला. ह्याच मोगाच्या पुताचेर पातयेवन आमी हांगासर आयल्या आनी ह्याच मोगाच्या पुताक सेवंक आमी तयार आसा. ह्या शिळेच्या देवळाक सुम्याचे आमी ह्याच जेवणांत भागीदार जावंक आमी आतां मागया आनी जेजून शिकयलें तें प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकां चरणय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकमडान सांबाळ. तुजी येता आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्येची शांती सदां काल तुमचे सवाय असो. माय म्हाका सगळ्यो आनी एकामेकाक शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा. कितली मोगा तुझी असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंदा दोस करची पवित करची आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा.
काळजांनी करपिडार पाठय सांगात आमच्या पळणार सेवेस पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गार मोकाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा मोकाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या फळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस गेल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांची येवची थान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजू देवासाच्या परजळी शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो सर्वदार देव दाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायट विघ्नांतली निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवडा वरवीं तुमकां भरभरतान बरवश्वान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची जी कुटुंबाची बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशबर म्हणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फाव करूं आनी सर्पदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा सांजूचे वाज बापा थंय बरेपणा शिवन हांगासर पावल्या तुमकां सर्वांक जिवितांत बरें जावं दी म्हणले आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा आनी आयच्या दिसा हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरून आराधना वेळी आमकां मागोवंक केल्ल्या आनी सांगतात जेजूच्या उतराची सकत बोळ आमकां समजूंक वाट दाखयल्या बाप रॉनी पिंटो तुमकां सर भक्तिंगाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा फादराबाची सेवा मुडूप फिरगजीन सहाय विकार जावन सांगतात आमच्या कुटुंबाजिनी केंद्रांतय तसो वावर ते दिवनूच आसात देखून तुमकां ह्या संदर्भी तुमच्या मिसावांती आमी बरें मागता सांगतात मीस भेटोवन नियाळ दिल्ल्या फरंगी पेट कवेंताचे वडील न्हू ते मीस भेटयले आनी सांगतात बाप नवीन शर्माचे बरो अर्था बरीत रितीर देवाचें उतर आयच्या संदर्भाक तांणी दिल्या देखून दोगी पाद्र्याबानो तुमकां आमी दोगी पाद्र्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमचोय आमी उपकार बावडता कुमसराक संगातपण दिवच्या पाद्र्याबांक तांकां आमचो आभार सांजूचे वास बापा होगला पाणी मातो खा कृपा मागोन दे बापा विघ्न साडे नाका देखून बसया मोगाच्यानो सबार इरादे इंटेन्शन्स आनी उपकार आठवणी हांगासर दिल्ली आसा आनी ह्या सर्वांक जुजेवाज बापाचेर फातेनी दवरून ताणें मागला आनी जें कितें जुजेवाज बापा लागीं मागलें तो दिता म्हणल्या त्या फातयेन त्या विश्वासान हरी एकलो हांगासर तांचे इरादे भेटयता देखून सर्व इरादे जुजेवाज बापाक दिवन
हितूनच ह्या सर इराद्यांनी तांच्या सर त्या सवांनी तांकां बरेपण देवातान मागोवन दी आनी दिताय म्हणल्या विश्वासान हें सगळें तुज्या पांयां तळी हांव भेटोवन दिता. मोगाचे न्हू उपकार सबार आनी आटयल्ले आसात. चिंतेनातले आमच्या कुटुंबांत घडिल्ल्या खातीर एका कुटुंबांनी अर्गां दिल्यान समस्या उदयलो जुजे वाजबापा लागीं घेवन मागलें वाट दिसनातली पूण आतां सगळें बरें जालां. मरेकार पिडेतावन दाक्तेरान भरवोसो दिला जुजे वाजबापा लागीं मागलें आनी अशें कुटुंबांत शेसमरांत घरा भितर बरेपण लाभल्या खातीर अर्गां लाभल्यात. परगांवांत पावून थंयसर बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात आनी एका जड्यान पयस्तान येवन हांगासर भुरग्याचें देणें लाभल्या खातीर फाटल्या 7 वर्सां जावन जुजे वाजबापा लागीं तांणी मागोवन आसलीं पयस आसल्यार नोवेनांत वांटो घेवन जुजे वाजबापा लागीं तांची त्या सांवारपण आसली आनी तांणी बसयल्लें भुरगें जालें तर तुज्या पांयां तळी हांव भेटयता आनी भुरग्याक हाडून जुजे वाजाच्या पांयां तळी भेटोवन तीं गेल्यात. तांणी उपकार बावडला आनी सांगाताच सबार त्या सवां तुमचे मुखार हांवें दाखयली बरी भलायकी मतेची कुटुंबांत कुडींत आत्मियांची सोडदोड बोगसणे समाधान घरा भितर कुटुंबाच्या संद्या मदें शिकपान जैत धरिल्ल्या कामांत जैत घर बांदूंक आदार जागो मेळच्याक आमचो जागो सेल जावच्या खातीर आनी रीण फारीक करूंक तांक जागो घेतल्यांनी पयशे फारीक करूंक आसात ते फारीक करिनातल्यार बँकाचें वेडो घालतात देखून तांच्या मतीक उजवाड मेळोवन हें सगळें समाज जावच्याक. समाधान सवकासाय दुखी पाटीची पेंगटाची पांयांची हाताची घुमटेची दांताची तकलेची सबार दुखी ह्या सर दुखीतान बरेपण मेळच्या खातीर मागला. बरी भलायकी सबार थरांची आंगाची एलर्जी कातीची पिडा माथ्याची एलर्जी केस जडचे हें सगळें बरेपण मेळच्या खातीर मागला. टेन्शनार आसून सैकीक प्रॉब्लम आसून प्रायेक पावल्यार शिकप आसल्यार काम करिनासतना घराच्या मतीक उजवाड मेळोवन ताणें कामाक वेचाक बरी भलायकी मेळच्याक धरिल्लें काम पंथाक पावच्याक कोर्टांत स्टेशनांत आशिल्ल्या केसींत समाधानेन समजणेन सगळें इत्यर्थ जावन मोगान जियोंक फावो जावच्याक रीण काडिल्लें फारीक करूंक तांक शिकपांत जैत भायल्या गांवांक कामा खातीर गेल्ल्यांक थंयसर काम जावच्याक विविध रितीच्या कामांच्या सुज्ञेर आशिल्ल्यांक बरेपण मेळोवंक 10वी PUC डिग्री ह्या सेमिस्टरांत बरे मार्क्स मेळोवन चिंतिल्लें काम लाभच्याक जायत्या तरणाट्यांनी युवक युवतींनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागला. सबार आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला. सबार कुटुंबांनी संतोष समाधान मेळच्या खातीर मागला. दुबावांत वेगळ्या सरान जियोच्या घोव बायलां मदें समजण येवच्याक आवय बापाय भुरग्यां मदें परत एकवट जावच्याक भावा भयणी कुटुंबादारां मदें वेगळ्या सरांत आशिल्ल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवन परत कुटुंबांचो एकवट रुता जावच्याक मागला. बरी भलायकी मरेकार पिडेतावन बरेपण मेळच्याक कॅन्सर TB ल्हान भुरग्याक कॅन्सर मध्यम प्रायेच्याकी कॅन्सर उत्तर प्रायेच्याकी कॅन्सर सबार कॅन्सराच्यांनी फोना मुखांतर त्या सवा मुखांतर मागोवंक विचारला. जुचे वाज बाप तांकां आपडून दी सुमयांची सकत तांचे थंय वाळाची करून दी आनी तांच्या जिवितान बरेपण मेळोवन दी. आवय धुवे खातीर धूव आवय खातीर पूत आवय बापाय खातीर आनी आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर बरेपणा खातीर मागली सबार आसात. उलोवंक जावच्याक ल्हान भुरग्यांक चलोवंक जावच्याक
ताच्या वडावळीक सरी जाल्लें जिवीत त्या भुरग्यां थंय दिसून येवच्याक परगांवांत जे कितें आशेवन आसा तांची आशा सुफळ जावच्याक वैवट कामाच्या थळार सुरक्षिताय चिंतिल्लें काम मेळोवंक आनी थंयसर काम करच्या सुवात्यांनी सर सुरक्षिताय तांकां लाभच्याक मागला ह्या सर त्या सवां खातीर आनी एक घडीभर आमच्याच काळजाचे अत्रेक आमी जुजेवाजा लागीं सांगया आमचेच जावं पुरो आमच्या घरचे जावं पुरो आमच्या शेत समोर आमच्या कडेन सबारांनी मागोवंक सांगला मागता म्हूण आमी बसयला तांकां सुमेज तांकां एक घडी उडास करया तांच्या खातीर आमी मागया ह्या पुणतळाच्या बरेपणा खातीर कुमोग करच्या पयशा रुपी जेवणाक थंयसर रांदपाच्या हजारपणा रुपी आनी विविध रितीन ह्या इगर्जेच्या बरेपणाक आदार दिवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप आशिर्वादांनी बरोवन दी हांगासर वावर जाता काम जाता ह्या कामांक कुमोग दिल्ल्या हर एकल्याक आनी हांगासर जें कितें बरें काम जावंक आसा तें सगळें बऱ्यापणान जावच्या खातीर आमी मागया हातीन धरिल्लीं कामां पोंताक पावूंक आसात हांगासर सेवा दिल्ल्या सर आदल्या विगारांक विविध रितींनी सांगातपण दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक हर एका शुक्रारांनी रांदूंक आसच्या मुडीप फिरगजगऱ्यांक वाड्यावार ते रांदतात कुमसारा कुमोकरच्या फरंगी पेट कापोशीन पाद्र्याबांक आनी हर एका शुक्रारांनी हांगासर देवाचें उतर आराधन मीस भेटोवंक येवच्या सर विविध पाद्र्याबांक आनी हांगासर विविध रितींनी आदार दिवच्या हर एकल्याक जुजेबाज बाप देवाची आशिर्वादा फावो करून दी आनी ह्या पुणतळार बरेंपण आशेवन मागच्या आशेवन येवच्या मागोवंक सांगच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत हांगासर आयिल्ली आमी एकामेका खातीर मागया म्हाकाय मेळटा ताकाय मेळोवन दी म्हज्या कडेन सांगल्याकी मेळोवन दी आनी जुजेबाज बाप आमकां मागोवन दिवन दी हात वयर घालया दिंबी घालया एक आमच्या बापा नामान मरियानान बापा आमा समेस्तां खातीर आमी भेटोवया बरेंपण आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी आमच्या बापा सर्गींच्या ह्या पुणथळाची विशेशता आमी दिंबयेर पडोवन मागल्लें आमकां देव दिता कित्याक जुजेवाजान ह्या थळार उबे रावून न्हय हात वयर कर न्हय दिंबयेर पडलो खडपाक बुराक जालें उदक उसळ्ळें तर आमी तांगता जाल्यार दिंबयेर मागया म्हज्या पांयाच्या गांठी दूख आसल्यार जुजेवाजाक सांगया आनी तो आमकां हर एक बरें फाव करतलो नोवेनाचो वेळ चड्ड म्हणल्यार 5 मिनटां 4 थन 5 मिनटां तांगता तर दिंबी घालया पयस पयसतान आमी येता तर कित्याक आमी देवातान जोड घेवंक फाटीं रावचें आज घरा वता आसतना आमी हांगासर मागल्लें सगळ्यां सांगाता मेळोन मागल्लें आमी घरा पावता आसतना तें म्हाका मेळा जय म्हज्या घरच्या मनशाक मेळा जय आनी तें मेळटा नोवेनांत म्हणटो घेवया Bhagavanto जुजेवाजाची लदीन आमी मागया समया काकुळ तामची कर क्रिस्ता काकुळ तामची कर क्रिस्ता आयकामकाम क्रिस्ता दयेन आयकामकाम सर्गीच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारकाम देवा पवित्रत्म्या संतेसी त्रिदांत्या कास देवा गोंयच्या बनवणेन जल्मल्ल्या सांजू सेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू सेवास बापा दुबळी गायची जिणी जियोंचो गुर्तू सावन रित्या पायनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू सेवास बापा
सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारलेल्या सांज सेवास बापाम, श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकाची बिरमत पावल्ल्या सांज सेवास बापाम, मोर्यमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोर्यमायाच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज सेवास बापाम, भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवा केल्ल्या सांज सेवास बापाम, कोंताचे भक्तीपण आदारन मोर्यमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज सेवास बापाम, कश्टांत संपडलेल्याच्या गडसांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांज सेवास बापाम, देवाचेर भावार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवारां धैर्यान सुसुल्ल्या सांज सेवास बापाम, भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांज सेवास बापाम, भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवड्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांज सेवास बापाम, देवाच्या मगाचे गडसान साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज सेवास बापाम, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. नव्यानाचे मागणे. हे सांज सेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गिता देवाची बेसावां आमकां वंतीत आसाय. तुझे जिवान आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेल फांगत. त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे ताण प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता. सांज सेवाज देवाच्या मोगान तुवें काळीज पेडतले. तुज्या जिणेंत देवाचो मोग अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायल्या सशी तूं धांवलोय आनी तांकां जिविताचे उतार परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसाळ करतना तुका पुराचन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेलाच्या बचाया विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांज सेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गडसांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणेंत नवो भरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिपात शिकयल्लें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट केल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज सेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलय. देवाची विशेष मसत तुजे सेवे आसलेली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोश केलोय. आज सर्गरासांत देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोवाळ दीस आमचेर तुज्या भक्ताचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गडसाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गडसा पसत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमचे सर्व गड्स सांज सेवास मरिपात देवाक आमी समर्पण दिवया. सांज सेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदीस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सोर पासतावन आमकां राखून व्हर. भवार्थांक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलूंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवोवचें भाग आमकां मेळ्ळेशें कर. आमेन. सौम्याच्या नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सरस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्गींच्या बाबा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय
तुझे काळीस कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या चिनी आनी मरणान जायती अजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आज सांजो देवाच्या नव्याच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सेक्रेच्या मनशा जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळ्ळो सांज देवास सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोष करीत आसा तुम्ही सगळी त्याच मापान बसलेल्या घरांत बागेंतपणाचो मुकुट सोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडून दराब देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो कृपा मागोन दे बापा विघ्न साडे नाका जेजू सोकोरो तुझी सालो संदेश दासो प्रसार केलो विघ्नान वारा कष्टानी दुखा दुखल्या धाकट्यांक मोगा आदर तुवें दिलो सांजू सेवास बापा ओगळा पाणी मान तुका कृपा मागोन दे बाबा विघ्न साडे नाका जेजू सोकोरो तुझी सालो संदेश दासो प्रसार केलो विघ्नान वारां कष्टानी दुखा दुबल्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विघ्न साडे नाका सर्गीच्या वाटेन चलो शीक आतां सांडून आदार लाभय जोडून दी करपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोवच्याक मागोन दी कृपा सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागोन दे बापा विघ्न साडे नाका जुजे वास बापा मागता बेसां सुफो
व्हड करून मोगामीसा देवाचे कुशीक आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून दिमून लाल मागता सांजो जेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडे नाका मोगल पुत्रा सोवे अंकार बरी आशीर्वाद दिवांका सांजदेवास बापा आम्हा बसत विनंती कर भगीवन दुसरे बापा पवित्र आत्म्याची नवी आमेन